दीस ब्रेस्तार जानेवारीची 23 तारीख 2025. पहिले मसप हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप अध्याय 7 वोळ 25 तावन अध्याय 8 वोळ 6 पर्यंत. भावा भयणीनो, आपणा मरिफात देवाक लागीं सरतल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो सकता, कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो सासणाक जी येता. असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निश्कळंक आनी पातक्यांतावन वेगळो केल्लो आनी आकासा प्रास उंच उबारलेलो. आदल्या श्रेष्ठ याजकां बरी पयिल्लें आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातका खातीर सदां नीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाक कस ओपून दिवन हें बलिदान ताणें कस पावटी केलें. नियमशास्त्र अस्कत मनशांक श्रेष्ठ याजक नेमता, पूण नियमशास्त्र उपरांत दिल्लें सपुताचें उतर सासणाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. आमी आतां विवरण आसल्याचो प्रमुख प्रस्ताप हो. इतलो वर तो श्रेष्ठ याजक आमकां आसा, तो सर्गार सर्वेस्पराच्या उजव्या सिंहासनार बसला. मनशांनी न्ही, बगार सर्वेस्परान बांदिल्ल्या खऱ्या तंबांत वा पवित्र स्थानांत आपलें मन्यारपण चलयता तसलो याजक तो. हर एक श्रेष्ठ याजकाक देणी आनी बलिदानां भेटोवंक नेमला. अशें आमच्या याजकांनी कांय तरी भेटयजे. तो ह्या संवसारांत आसलो जाल्यार याजक जातोच ना, कित्याक कायद्या प्रमाणे काणूक भेटयतलो याजक आसात. पवित्र स्थानांत तांची सेवा सर्गीच्या वस्तूंचे प्रतिरूप आनी सावळी. ती मोयजेन केल्ल्या बरींच. तंबू बांदूंक सुरू करतना देवान ताका अशी ताकीद दिल्ली: पर्वतार तुका दाखयल्ल्या नमुन्या प्रमाणेच सगळें बांदून हाड. जशें जेजू उत्तम बसवण्यांचेर स्थापन केल्ले कराराचो मध्यस्थ, तशें ताका आतां मेळिल्लें मन्यारपणी अधिक श्रेष्ठ वर्गाचें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 39 7-8a 8b-9 10 आनी 17. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलियो तुवें मागोवंक नाय, तेन्ना आबले हांव येतां म्हळें हांवें. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. शास्त्रांच्या ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगिल्लें आसा: देवा म्हज्या, तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश आनी तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजी वाट पळोवन आसलेली तुजे थंय उल्हासान संतोश भोगू. तुज्या जैता थंय उल्हास भोगतली. कितलो व्हरतो आमचो देव, अशें सदांच म्हणूंक पावूं. श्लोक. आबले तुजी खुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता.
सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वोळ 7 तावन 12 पर्यंत. जेजू थंय सोंपयसन आपल्या शिसा सांगाता गलिलिया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हडलो काजोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. गलिलिया, जुदेया, जेरुझलेमा, इदुमेया आनी जॉर्दान पेलेतडीतावन तीर आनी सिदोन शाराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड जैत जमो ताच्या कृत्यां विशांत आयकून ताजे सरशी आयिल्लो. लोकांची खेट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडसिना जावच्याक आपणाक एक मसवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें सबारांक गूण केले निमती हर एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हणून ताच्या आंगार पडटलो. देव सारी ताका पळयल्ले तक्षण ताचे मुखार सरपडोन तुंच देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताळ्यान बोब घालताले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाय म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितालो. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्राचीन काळार इजिप्ताची परजा रायांक देवाचो पूत म्हणून मानताले. रोमी परजा चक्रवर्तींक देवाचो पूत म्हणून उलो करताले. जुदेव परजा नितीवन मनशांक देवाचो पूत म्हणून उलो करताले. वायट स्पिरितान जेजूक देवाचो पूत म्हणून बोबो घालन उक्त्यान पासारलें. जेजू तांकां वगो रावंक ताकीद दिता. जेजू नावाडदीक आनी लोकां मोगाळ जावंक आशेना. ताका सर्गींच्या बापाक मेशवल्यार मात्र पुरो. सामार्काच्या वांजेलांत मेस्सियाचो घूट आसा. खंयचेय महान कार्य करतना ताचो उद्देश सर्गींच्या बापाक महिमा दिवचो. देखून ताचें नांव गाजोवंक लोकांक तो बिलकुल उत्तेजन दिना. क्रिस्टोफर मॉर्लो सांगता, देवा लागीं विचारूंक 1000 सवालां आसलीं, पूण देवाक मेळटना तीं सवालां मायाक जालीं. तीं गरजे भायलीं सवालां. देवाक मेसवोचें एक कारण तरी आमच्या जिवितांत आसाचें. नांव जोडूंक, पेल्याक मेसवूंक आमी कितेंय केल्यारय तें देवा मुखार व्यर्थ.